गोयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान बुधवारा सकाळीं व्यस्त मेर्शे जंक्शनाचेर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वेवस्था सुरू केली. हाचे वरवीं राज्याक सुरक्षा आनी राखणेच्या नजरेन मजत जातली अशें सावंतान सांगलें. ही वेवस्था 30/70 महसूल प्रमाणांत काम करतली. तालावां वरवीं येणावळ मेळयतले अशें ताणें सांगलें. गुन्यांवकारांक ई चलन आपोआप तयार जातलें. सिग्नलांतलो सगळो डेटा प्राधिकरणाच्या सेंट्रल कमांड आनी कंट्रोल सेंटरांत वास्तवीक वेळाचेर उपलब्ध जातलो. हो भौशीक सुरक्षितताये खातीर वापरूं येता. सगळ्यात पयली कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर द बेल्टेक कंपनी फॉर गिविंग दीस AI सिग्नल्स फॉर द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. द फर्स्ट सिग्नल्स आमी आज लॉन्च केले. म्हाका खूब बरें दिसता. इट इज नॉट ओनली द ट्रॅफिक बट इट इज फॉर द सेक्युरिटी पर्पज ऑल्सो. इन फ्युचर म्हणजे ट्रॅफिक मॅनेजमेंट तर ह्या सिग्नलाचेर जातलें. जशें माविनान आनी निलेशान एक्सप्लेन केला त्या प्रमाणे फॉर द सेक्युरिटी पॉइंट ऑफ व्यू फॉर इट विल सपोर्ट फॉर द पुलीस ऑल्सो. म्हणजे इन फ्युचर जर आमकां सेक्युरिटी पर्पज AI इंटेलिजन्सच्या माध्यमांतल्यान कोणायकूय जर अरेस्ट करपाक जाय जरी आसत जाल्यार पिक्चर कॅप्चर केल्या उपरांत गाडयेंतल्यानूय तेजो पिक्चर कॅप्चर करून तो ह्याच सिग्नला वयल्यान आतां 5 मिनटां पयलीं पास आउट जाला किंवा एट प्रेझेंट ही इज ऑन दीस सिग्नल हे सांगपा खातीर आमकां अशा पद्दतीच्या आर्टिफिशियल मॅनेजमेंट सिग्नलाचो यूज जातलो. दीस इज अ ट्रायल बेसीस. आमी PWD मिनिस्टर अँड आमचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन ट्रायल बेसीस फर्स्ट सिग्नल आमी लॉन्च केला. इन फ्युचर आमकां स्मार्ट सिटीन ह्या पद्दतीची जी सिग्नल्स घातल्या म्हणजे ऑल टुगेदर इट इज अप्रॉक्सिमेटली 16 स्मार्ट सिग्नल्स आमकां ही आमी गोंयांत जी लॉन्च करता. इट इज इन्वेस्टेड बाय दॅट पर्टिक्युलर कंपनी आनी इनिशियली इट इज अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट ऑफ दीस इज 40 lakhs of rupees they have invested in this project on 70-30 ratios. म्हणजे त्या बेसिसाचेर आमी ते सिग्नल चलोवपाक शकतले. मेंटेनन्स पुराय तेंच्याकडे आसा. हाचे हे AI इंटेलिजन्स सिग्नल इनॉग्रेट करता आसतना म्हाका खूब खोशी भोगता. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे PPP बेसिसचेर येवचे आनी हे सगळें सांगता आसतना की तेजो चलन कशें येतलें हें दाखोवपा खातीर हांव मुद्दामून म्हणजे दीस वील बी द चलन इन्क्लुडींग तुमचो फोटोग्राफ व्हेकल हेच चलन. म्हणजे कोणीच म्हणपाक नाका हांवें खंय लायन क्रॉस केल्या. ती लायन क्रॉस केल्ल्या फोटोग्राफाच्या सहीत तुमकां ई चलन तुमच्या घरा कडेन पावतलें. मागीर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान येवन झगडपाची गरज ना. थोड्या जाणांक मागीर आमच्या डिपार्टमेंटान येवन झगडपाची संवय आसता. त्या खातीर पयलीं रूल फॉलो करा. आमची इच्छा ना कोणाकूच चलन इश्यू करपाचें बट आतां ऑटोमॅटिकली चलन इश्यू जातलें. म्हणून हांव समेस्त गोंयकारांक आनी टुरिस्टांक गोंयांत येता तांकां सांगपाक सोदता की तांच्यांनी स्टेटीचे रूल आनी लॉज फॉलो करचे. स्मार्ट सिटीन 14 सिग्नल घातल्या तेय तेंचे पिरियड जो आसा हो मेंटेन करपाचो 2 वर्सां 1.5 वर्सां तोय आमी टेक ओवर करून ऑटोमॅटीक इंटिग्रेट करता. पण दुसरी खबर म्हणटा पळय जेन्ना तुमी हे लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी म्हणटा आनी ट्रॅफिकाच्या हेतून कनेक्टेड करतले सो तेंची सॉफ्टवेअराची टॅक्नॉलॉजी सेम आहा. सगळे आमी जे सिस्टम आहा ऑलरेडी आतां पळय आतां एक्चुअली CM अनावन्स करपाचो जाल्लो. आमकां 20 तारखेच्यान चड करून हे सिग्नल ट्रॅफिक थिंग आतां थोडे दीस मॉनिटर करतले आनी 20th ऑफ दीस मंथ वी वील स्टार्ट इश्यूइंग चॅलेंज ऑन द ब्रेकेज एट दीस पॉयंट. हे चालू करता. रोड मार्किंग जावपाक जाय पळय रोड मार्किंग बीन जावपाक जाय पळय ते जाल्लेच ना. ते मेर्शे वयताना जर जाल्यार ते सायडीन कन्फ्युजन आहा खंयची सिग्नल पळोवपाचें कळना आनी आतां पळयत जाल्यार हांगा 2-3 एक्स्ट्रा वेगळी सिग्नलां ती बंद आहा. सो ते कन्फ्युजन कितें आसता जेन्ना न्यू घालता पळय थोडा टिकींग प्रॉब्लम आसता. सो आज लॉन्च केल्या 20 तारीख आज तारीख 15 5 दिसां भितर सगळे टिकींग प्रॉब्लम सॉल्व जातले. पूण अनवॉन्टेड जी सिग्नलां आहा पळय ती बंद आहा ती कित्याक दवरल्या ते कन्फ्युजन बंद जाल्यार जे सिग्नल आसा पळय तितून कितें आशिल्लें की ते पर्टिक्युलर जंक्शनार स्मार्ट सिटीचे एक कॅमेरा आसा. सो सगळ्यो गोश्टी मॉनिटरींग करून एक करून आमी करतले. जे नॉन वॉन्टेड सिग्नल पयलींचे आसा म्हणटात ते काडटले. खुबश्यो गोश्टी आनी आसा जे एंटायर मॉनिटरींग आमी ट्रॅफिक म्हणजे आमी पुलीस सिस्टमांत दिल्ले आसा. तितून भितर फाल्यां CMान सांगलें डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल जर जाय
तर तेंय आमी डिटेक्ट करूंक शकता. खूब गोश्टी आसा. इवन फाल्यां हांगा पोल्युशन लेवल जे गाडी खंयची चड दिता की खूब गोश्टी करूंक शकता. फर्स्ट तेंचो चॅलेंज चॅलेंज विल बी डिटेक्ट. वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग. ₹100 जनरेट जाले 70% विल गो टू द 30% टू द स्टेट.